पेडणे म्हजी कर्मभूमी आनी फुडले फावट हांव पेडणेच्यानूच वेंचणूक लढयतलो अशें आदलो उपमुख्यमंत्री बाबू आसगांवकार सांगता। जी कितें पेडण्यांत उदरगत दिसता ती हांवें केल्या। हांव बहुजन समाजाचो फुडारी आनी हांव सदांच तांच्या फाटल्यान रावतलो। प्रश्न उरलो अँथनी बारबोजाचो जाल्यार ताका प्रदेशाध्यक्षान जाप दिवची अशें आसगांवकार म्हणटा। ना 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 हांव बसलो आलो पेडणेच। पेडणे माझी कर्मभूमी। जे बोट दाखयत ती काम केल्ली आहा, बोट दाखयता ती ताचे भितर आमदार हांव नाल सांगचे त्या लोकांनी बोट दाखयत काम एक घर अशें आसचें ना जंय हांवें काम करूं ना अशें तो बाबू आसगांवकर। हांवें सांगली ही स्कीम सुद्दां हांवें सपोर्ट केला जावपा जाय, हाऊस टॅक्स मेळपाक जाय म्हणून थंय उतर दिलें। आनी बाबू आसगांवकर जेन्ना एक फावटी प्रॉमिस करता पळय ताचे फाटल्यान आसता आनी फाट फिरोवपी न्ही ते कितें पार्टी आसूं कितें आसूं कितें आसूं। आतां हो तो एंथनी कितें उलयला ताका तानवडेन जबाब दिवपाक जाय आनी तेणें समज कितें आनी उलयला जाल्यार ताका सोडचो ना, तेजे अगेन्स्ट उलयतलो। जो एंथनी म्हणटा पळय तेणें समज म्हाज्या अगेन्स्ट कितें उलयलो आनी जाल्यार आमी उगी रावपा ना, आमचो लोक ताका जबाब दिता।